म्हणून आसता अशें न्हू की रुलिंगान 4 जाण वा 5 जाणां कंप्लेन घायल म्हणून आख्खे गांवचे लोकांक त्रास करपाचे. बेस्ड ऑन कंप्लेन ऑफ 11 मेंबर्स आमचे MLAन डायरेक्टर ऑफ पंचायतान लेटर करून आमगे रिअसेसमेंट बंद दवरलो आहा. लास्ट असेंब्ली पासून हांव चोयतालो पंचायत मिनिस्टरान पासून म्हणलां रिअसेसमेंट जावपा जाय म्हणून. आनी आयज पासून आमकां हेल्प केलें जाल्यारू आमकां पंचायत मिनिस्टरान हेल्प केला. तेकोच्यान सावन आमकां हेल्प मेळ्ळा. आमगे कितें कामां आहाय तो करून दिता आमकां. अशें न्हू की कोण MLA हेल्प करना जाल्यार काम जावपा ना अशें न्हू. आमकां जायत MLA मिनिस्टर वळखताय आमचें काम करून घेताय. आमी तेच रिअसेसमेंटाचें रेजोल्युशन घेयली उपरांत ग्रामसभान आमी टेंडर फ्लोट केलो, प्रोसिजर केलो. पयलो डायरेक्टर ऑफ पंचायता कडेन एप्रुवल घेयली, फायल मूव केली पंचायतीसान BDO डायरेक्टर आनी डायरेक्टरान पंचायत मिनिस्टर पंचायत सेक्रेटरी सगळे मूव जायन आमकां पंचायती एप्रुवल येयलो रिअसेसमेंट स्टार्ट करचें म्हणून. आतां पंचायती काम कितें बॉडी काम हाली रेजोल्युशन घेवपाचें आनी दिवपाचें. मागीर एडमिनिस्ट्रेटीव आमगे हेड आहा तो सेक्रेटरीन प्रोसिजर केलो. रिअसेसमेंटा एप्रुवल येयले उपरांत आमी टेंडर फ्लोट केलो आनी टेंडराक कोण येवनाय. हांव तर एवरी ग्रामसभा आनी एवरी VDC मिटींग हांव सदां सांगतालो आमचे गांवचे भुरगे जरी तर कोणूय इंट्रस्टेड आहाय जाल्यार हो रिअसेसमेंट हातीन घेवन कोराय म्हणून सदां सांगतालो. ग्रामसभा मिटिंगे सांगलें, VDC मिटिंगे सांगलें, आमची बॉडी मिटिंगे पासून आमी रेजोल्युशन घेयलें कोण इंट्रस्ट घेवन मुखार येवं न्हय. आनी ग्रामसभा आमच्या पंचायत बॉडीचे रिअसेसमेंटा रेजोल्युशन प्रपोज केलेलें आमगेले एक्स सरपंचान. आनी तेंच आतां रिअसेसमेंट प्रोसेस चालू आसतना एक्स सरपंचान आमी तेज्या पयलीं आमी एक मिटींग घेयली सगळे मेंबरां कडेन रिअसेसमेंटाची. टेंडर कोण कोट करपा तेका आपयन हाडलो, ते कितकोन कोट करतले ऑट बेजीस तेंगे क्रायटेरिया कितें आसता ती. आनी तेणें आमकां हें दिलें म्हणजे आपूण एक म्हणल्यार फर्स्ट क्रायटेरिया तेगेली आपूण हालीं तुमकां एरिया दितलो, सेकंड क्रायटेरिया प्लॅन विथ एरिया, थर्ड क्रायटेरिया प्लॅन विथ एरिया प्लस रेंटेड रूम्स आनी फोर्थ रेंट ऑफ द रेंटेड रूम्स. सो आमगे पयलीं कितें आसलें पंचायतीचें रिअसेसमेंट करून हालीं रिअसेसमेंटाचेर पयलीं टॅक्स करपाचें. त्याच्या उपरांत नेक्स्ट स्टेप आमगे आहलोलो जी भाड्यान घर दिलो आहाय तांकां वर्सा एक रुमा भाडें पंचायती घेवपाचें. आनी हें सगळें एक्सप्लेन केलें, 11 मेंबरां एक्सप्लेन केलें आनी कोणेंच ऑब्जेक्शन हाडूना सगळ्यांनी पास केलें. आनी तेजे उपरांत टेंडर फ्लोट केलो, टेंडर जालो, वर्क ऑर्डर दिली, काम स्टार्ट केलें. ऑलमोस्ट मोर देन 1500 हावजीस रिअसेस जाले. आनी एक्स सरपंचान जें रेजोल्युशन प्रपोज केलोलें तेंच एक्स सरपंच ऑब्जेक्शन हाडलें. 11 जाणांनी ऑब्जेक्शन हाडलां. म्हाका हेचो पेपर आहा 11 जाणांलो, तितून एक सरपंच घोवूय आहा प्रपोज करपाक. आतां हे 11 जाण आहाय ते कंप्लेन केले ते कोण ते सांग तुका. 11 जाणां मदें कंप्लेन केले ते कोणालें हावस टॅक्स नॉट मोर दॅन 100 रुपीज. एकलो मनीस आहा तितून पाश्कुवाल वाज म्हणून तो एकलो 500 फारीक करता. एक्स सरपंचाचे घरा टॅक्स इट इज नॉट मोर दॅन 50 रुपीज. दुसरी कंप्लेनंट आहाय तेंगेले हावस बिल्डींग आहाय व्हडल्यो नॉट मोर दॅन 100 रुपीज. थोड्यांगे भाड्यान दिलो रूम आहाय आनी भाड्यान दिलो रूम रेजिस्टर्ड पासून नाय पंचायती. आनी असो मनशांनी हावस रिअसेसमेंट ऑफ हावस टॅक्स ओपोज केला.